गोयकार आमी सांखळेच्यान हे 5th ऑल गोवा कॉम्पिटिशन आमी ऑर्गनायज केला. अशेंच आमी आदी आमी एज अ पार्टिसिपंट वयताले कॉम्पिटिशनाक, मागीर आमी लास्ट 5 वर्सां जाली आमी स्टार्ट केला आतां. हे पाचवे हे पाचवे. कितले पार्टिसिपंट आसा? अराउंड 130 पार्टिसिपंट्स आहा आतां, 130 अबव. कितलो टाइम आसता तांकां? टाइम 10 स्टार्ट केल्ले, 10 ते 1 ह्या भितून कोणाक हायेस्ट वेट कोणाक मेळटा ताका फर्स्ट प्राइज. कितली प्राइज आसा? प्राइजा हायेस्ट वेट म्हणजे फर्स्ट प्राइज आहा 7,000, सेकंड 5,000, थर्ड 3,000. तशेंच फर्स्ट कॅच, हायेस्ट कॅच, ओल्डर पीपल अशें विमन्स वेगवेगळे कितें प्राइज आसा. आतां मेरेन कोणी नुस्तें म्हटल्यार कितले केजीचे काडला? फर्स्ट कोकार एकटेन काडला अराउंड 700 ग्रॅम्साचे. गोब्रो एक अराउंड 400 ग्रॅम्स. चडान चड कितले ग्रॅम्स आसता? डिपेंड्स ते, एक 2 किलो मेळटा, 3 किलो मेळटा. हय मेळटा. ओके. लोक उमेदीन पार्टिसिपंट जाता. कितें हॉबी म्हणून करता रे का कॉम्पिटिशनान प्राइज मेळपा खातीर कॉम्पिटिशनान पार्टिसिपंट जाला? हय मरे. कितली वर्सां जाली करता? फर्स्ट इयर. ओके. घरा बीन करता अशें? वयता गरोवपाक वयता? दाडा वांगडा आसता? हय. म्हणजे ते लस कोणाक सांगूंक जायना, कोणाक म्हाका लागता, कोणाक तेका लागता, तसो तो कोणाचें सांगूंक शकना. ओके. सो तुम्ही गेल्या वर्सा विनर जाल्ले. कितले ग्रॅम काडलेले नुस्तें? 1.8 ग्रॅम. हां. ओके. 1 किलो. 1 किलोचो. अंदूच्या वर्सा आसा? अंदू ना फाटी तेच सांगलें तुका हांवें. लग बाय तो लागता, कोणाक म्हाका लागना, फाल्यां तुका लागना, तशें कोणाकूय लागता. हय हय हय. सो एक हॉबी म्हणून पार्टिसिपंट जावप. येस. थँक्यू. उमेद. उमेद.